डोर टू डोर कॅम्पेनीन भोंवता, कसो रिस्पॉन्स आहा तुका? आयज सकाळच्यान हांव पयलीं म्हणजे घाटेश्वर देवाचें दर्शन घेवन आयज घाटेश्वर नगर भोंवता वॉर्ड नंबर 7 वॉर्ड नंबर 16 तर हांगासर पळयलें जाल्यार इतको बरो रिस्पॉन्स आसा. रिस्पॉन्स जर बदलीचो रिस्पॉन्स आसा, म्हणजे लोकांक बदल जाय हांगासर. आनी हे जे राजकारण चालू आहा 20-25 वर्सांच्यान तेजेर लोकांक बदल जाय. हांगासर हो सरकार आनी हो आमदार हांगासर जे आसा तेंच्यांनी हांगासर जे बेजीक नीड आसा सच एज वॉटर, उदक, ते पासून हांगासर रेगुलर ना. हांगासर रस्ते सारके ना. तुमी गल्ले पळयतात हांगासर अशें बँड जावन वयचें पडटा, म्हणजे लोकांक सारकी वाट पासून ना. हे लोकांक अशें जर वाट पासून ना आनी सिवरेजाचे पयले जाल्यार सगळे रस्त्या वयल्यानूच व्हांवता. ही बेजीक नीड लोकांची जी नेसेसिटी आहा ती पासून हो सरकार सॉल्व करूंक पावूंक ना. हांव मागता सगळ्यां कडेन, म्हापशेकारां कडेन, ह्या सरकाराक उखलून भायर मारया, ह्या आमदाराक उखलून भायर मारया आनी एक नवें सरकार, एक नवी सकाळ जी येयलेली आसा तेजो उमेदवार हांव आहा TMCचो, तेका निवडून हाडा आनी हांगासरले म्हापशाचे जे डेव्हलपमेंट आसा तेजेर करपा खातीर हातभार दिया.